Ciebie soria veta, Ushadai sodos makadi tolia, Deva shivi swasturu naveta, Deva shivi swasturu naveta, Tu swar mochita, Misachi purpuro, tu ciao cito graci, tu innaca mataru, Deva cene visoria meta, tu shabdai sodos makadi tolia, Deva shivi swasturu. भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवाक दिनपासून दीस आमकां आनी एक फावो केला. बरे भशेन हो दीस सारूंक आयचे मिसान आदार मागचो. हे मिसाचें तें हांव जावन आसा. दिनपासूनचे मीस भिडयता मायकल विएगास आनी फामील खेरीतपणे तांचे पासत मागुया. मागूंक लायला. आल्वारिनो रोड्रिगीस, रॉजर डायस बर्थडे तांचो. आनीकूय कोण बर्थडे मनयता, काजारो दीस मनयता, मागुया तांचे पासत. खेरीतपणे दुयेंती पासत मागुया. एकामेका पासत मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सुम्या जेजूस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. देव जावन आसा आमचो जिविताचो ओरोम आनी शेवट. पूण ताका जाय आमी सदांच जिवीं आसलेलीं. ते पासत आयचो विशय जिव्यांचो देव तो, ताका सगळीं जिवीं. त्याच बरोबर आयज साद्या काळाच्या 32व्या आयतारान आमी मात धोर्म प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार पाळटाव. आनी तेन्ना खेरीत भाशेन वेदी सेवकां पासत देवाक विनोती करता. तर वेदीचे सेवा आमचे वेदी सेवक लागशिल्ल्यांक करता आसतना आमी आमचें जिविताची वेदी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमचो आवंडो बापाक उबारुया. भाव भयणीनो, 32वो आयतार, 32nd Sunday of the ordinary time आयज. आनी आयज खेरीतपणी आमकां उगडास करता जेजू आमचें जिवीत संवसारांक काबार जायना. आमी उपरांत साश्टीक जिवितान भितर सोदता. संवसारी जिवीत एक तयारी, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लायफ. बरे भशेन आमी तयारी करीत फुडलें जिवीत, साश्टीक जिवीत आमचें खुशाल जातलें. बरे भशेन तयारी ना केली सासणाचें जिवीत दुखी जातलें. ह्या क्षणापण आमकां एकेल्याक फाव करूं म्हण आयच्या मिसान मागुया. मागणें आमच्या देवाक मानूंक पातकेम ओडकुया. सगळे गुन्यांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसोने मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव भात स्वर्गविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. आमचो अपराध आमचो घोर अपराध. सादुया सदांच वार मरय सगळे देवतां भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं नोतकरांतून प्रार्थना मागता. सोरपोद बिदा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं.
इष्ट संसारी मोय मादेवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा चुलीच्या राया सोपुदेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोन पासून आम्ही तुका वाकांडा मोयमा देवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी मोयमा देवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढाय आमची कालूत तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोयमा देवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी मोयमा देवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी विगतल्या सांगाती देव बापाचे मोयमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू मोवीन एकलोच तू इस्मोर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू मोवीन एकलोच तू इस्मोर एकलोच तू परमेश्वर मोयमा देवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी मोयमा देवा उजळगी आणि शांती दाच्या इष्ट संसारी प्रार्थना स्वर्गपौत पिता देवा आमच्या कोंबड्या बापा आमचे वेली सगळे बेगिना पयस कर अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्याच्या संगतीन तुज्या संगता जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक पसून देवाचें उतर आयकुया म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी अशें घडलें आपले आवय बरोबर 7 भावांक कैदी केले समोर आडवता तें दुकराचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जेरमोन मारून राजा तांकां बोल करतालो हेरां सगल्यांच्या नांवान एकल्यान म्हणलें तूं आमचे कोडे विचार करून कितें जाणा जावंक सोदताय आमचे पुर्वजांचे कायदे मोडचे परस आमी मरूंक अदीक कबूल आसांव आपलो निमाणो सुस्कार सोडटाना दुसऱ्यान म्हणलें क्रूर मनशा ह्या जिवितांतले तूं आमकां काडून उडयशी पूण प्रितुमीचो राजा आमकां सासणाच्या जिविताक नव्यान जिवन करतलो कित्याक ताचे कायद्या पासत आमी मरतांव
ताचे फाटल्यान तिसऱ्या कोश्ट्यावन राजा आनी चाकोर आपूण मौजा मारताले आनी जीप दाखय म्हूण मागलोलें देखून ताणें ती रोखडी भायर काडली आनी कालचीदारपणान आपले हात उबारले आनी ही मान फावो आसलोलीं उतरां म्हणलीं. स्वर्गानूच हे सांदे म्हाका दिले. ताच्या कायद्यां खातीर हांव ते सोडून दितां. तांचे कडची हांव ते परतून घेतलों म्हूण म्हाका बरवोसो आसा. त्या तोन्न्या भुरग्याचें कालचीदारपण आनी इतल्या कश्टांची बेपरवा केली ती पळोवन राजा आनी ताचे सेवक अजाप जाले. हो मोरतोच ताणें चवथ्याक तेच कोश्ट दोग दिले. मोरच्या वेळार तो सुस्कारलो. देव आपणाक नव्यान जिवन करतलो म्हूण बरवोसो धरून मनशाच्या हातान पडून मोरूंक ओदीक व्हडलें भाग. पूण तुमकां जाल्यार पुनर्जिवनपण आसचें ना, नवें जिवीत ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब हे बरी जातलो. तुजें दर्शन घेवन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातले. हे स्त्रोत आमी हे पोरी गायतले. तुझे दर्शन घेऊन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. अनेक पावटी गाऊया. तुझे दर्शन घेऊन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. सर्वेस्परा बऱ्या कालसाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुझे दर्शन घेऊन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. समृद्धीची वाट हांवें दवरल्या. तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोठ दवरल्यात. म्हजीं पावलां हालोंक नात. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मागतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. जबाब. तुझे दर्शन घेऊन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. तुजे पाकट्यांचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोड बगूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलों. जबाब. तुझे दर्शन घेऊन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. दुसरें वाचप. बागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणानो, खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी जाणें आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलोलो धीर आनी तीर बोरवासो दिला तो देव आमचो बाप. तुमचे कालसांक धीर दिव आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां तीर आनी गोठ करूं. शेकी भाव भयणानो, आमचे पासत मागात. देवाचें उतर बेगीन परगोट जायत वचूं म्हूण आनी तुमचें मोदें जाला तशें तांकां जोयत मेलूं म्हूण मागात. तशेंच आमी नोश्ट्या आनी कोट्या मनशांच्या हातांतले
निवारचे पासत मागात, कित्याक सगल्यांकूच बावार्थ ना. आमचो सोमी कात्रेचो आनी तो तुमकां गोठाय दितलो आनी वायटांतली राखतलो. हांवें तुमकां दिल्या त्यो आज्ञा तुमी पाळटात आनी पाळूनच रावतल्यात म्हूण तुमचे विशीं आनी देवाचेर बोरवासो दवरता. सोमी जेजू तुमच्या कालसां देवाच्या मोगाची आनी माकलोल्यांची सोंसणीकाय वाटेन व्हरून देवाचे उतरे. उपकार सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B9 पान 25 B9 पेज 25 आमी सवो श्लोक गावचो. Solves morax o Jesus, solves morax o Jesus, solves morax o Jesus, solves morax o Jesus. Taki povitsoma, ekucol to uzma, sogliak to shipota, tico e contracta. Solves morax o Jesus, solves morax o Jesus, solves morax o Jesus, solves morax o Jesus. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सुमिया. एकदां थोडे साधुकी जेरुशी आयले. ते पुनर्जिवनपण ना म्हणटा तसले मनीस. तांणी ताका अप्रोच घालो. गुरुजी, मुइजसान अशें आमकां बरोवन दवरलां. कोण एकल्याचो लग्न जालोलो भाव भुरग्यां बाळ नासतना मरो जाल्यार ताचे भावान ताचे बायले लागीं लगीन जावचें, आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तो 7 भाव आसले. पयलो लगीन जालो, भुरगें बाळ नासतना तो मेलो. तेच परी दुसरो तिच्या लागीं लगीन जालो, तोय भुरगें बाळ नासतना मेलो. मागीर तिसरो लगीन जालो. तेच परी 7 जाण संसद दर्यान आसतना मेले. सगळ्यांहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पतींती जालोली म्हणटच मेलेली पुनर्जीवन जातलें पळय तेन्ना तांच्या भितरल्या कोणाची पतींती जातली. जेजून तांकां सांगलें, हे संवसारांतले मनशां दादले तशेंच बायलो लगीन जावन एकामेकाक सांगत दितात. दुसऱ्या संवसारान मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणाक जी कोण पुर्ती जालोली मेळटीत ती लगीन करून घेनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं. पुनर्जिवन जाता देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच पत्ती जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूच जल्कोटाची खबर सांगता तुवें दाखयलां. तर तो सर्वेस्पर अब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय, बगर जिवेंचो देव तो. ताका सगळीं जिवीं. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान घे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, आमच्या आल्ताराचेर सेंट थॉमस मोर हो एक भाग्यवंत आहा. ताची परब आमी जुनाचे 22 तारखेर 22 जून मनयतात. हो मनीस इंग्लंडाचो चॅन्सेलर
1477 ह्या वर्सा जल्मलो आनी किंग हेनरी द एट ताजो चॅन्सलर कसो जालो. बरे क्रिस्तांव फामिलीन तो जल्मलो, जियेलो आनी बरे भाशेन तो वाडलो. ल्हानपणी सावन कोयरान कांतार कोत्तालो, ऑल्टर सर्व जातालो, देवाचो मोग ताका खूब आशिल्लो. व्हडलो जातोच देवाक सोडलो ना, अदीक लागीं सरलो. मिसाक वयतालो, इवन चॅन्सलर जाल्या उपरांत मिसाचे दार कोत्तालो, लॉजान आसलो. हेपणी भक्तीपणान तो वाडलो. हेनरी द एट हो राजा इंग्लंडाचो पयलो पाप साहेबाक एकदम बरो आशिल्लो, गुड फ्रेंड. पूण ताका बायल आसलेली, त्या बायलेक भुरगें जायना म्हूण त्या बायलेक सोडूंक सोदी. समजलो पाप साहेब सोंपेपणी परमिशन दितलो त्या बायलेक सोडूंक दुसऱ्या लागीं काजार जावंक. परमिशन ताळ्ळें मारलें रोमान नाकाल्लें, दिवंक ना. त्या बायलेक सोडूंक जायना, दुसरेपणी काजार जावंक जायना. रागार जालो. हेनरी द एट तो पातशाय इगोर्जेचेर पोत्तलो आनी त्या फुडें ताणें सांगलें इंग्लंडाची इगोज पाप साहेबा खाला आसचीना, म्हज्या खाला आसतली. इगोज लोकल चर्च विगा ताजो वडील जावन आसा राजा इंग्लंडाचो, इंग्लंडाची चर्च. आनी ताणें सगल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांक, बिस्पांक आनी दुसरे व्हडले मनीस आशिल्ले तांकां सगल्यांक सायन मारूंक लायली, एक्सेप्ट करूंक आपूण ह्या फुडें इगोर्जेचो लिडर. रोमांक तुमचो लिडर न्हू, हांव तुमचो लिडर. जायत्याने भियोन मानून घेतलें. हो ताचो चॅन्सलर गोड क्रिस्तांव मनीस थॉमस मोर, ताका साबार पावटी हांवें बरोवन धाडलें, मानून घे हांव इगोर्जेचो लिडर आनी म्हजें काजार जें हांव जाता दुसऱ्या बायला लागीं लिगल काजार म्हणून. थॉमस मोरान मानून घेतलें ना, ताका प्रिजवान घातलो. आनी प्रिजवान घातल्या उपरांत सगली ताजी गिरेस्ताय, भाटां बेसां गोर दार ताच्या लागीं बूक आसलेले जायते सगळे काडून व्हेले. प्रिजवान घातल्या उपरांत ताका बुकूय वाचूंक दिना, कितें बरोवंकूय पेन बा कांय दिवंक ना. त्या म्हणसर तेजी बायल मरोन गेली आनी तो कांय प्रिजान पडचे आदीं दुसरेपणी काजार जालोलो. ताजी एक मोगाची धूव आसलेली मार्गरेट. राजा साहेब तिका फुसलयता, वसोंक पायक सांग, हांव कितें सांगता तें मानून घे म्हूण. आनी ती पायशी येयली, लालयेत येयली. डॅडी आयक, राजा कितें सांगता आयक. आमी पोत्तून एकवटान जियेतलीं, सगळीं गिरेस्तां तुजी पोत्तून मेवतलीं, खुशाल तूं जियेतलो, आमी सांगातान जियेतलीं. आनी हो आमचो थॉमस मोर आपले दुयेक विचारता, आय एम 65, म्हाका 65 वर्सां जालीं. हांव समज सुटोन गेलो, म्हाका सोडयलो, प्रिजवांतलो भायर काडलो, पोत्तून सगळीं गिरेस्ताय दिली. आनी कितलीं वर्सां हांव जियेतलो संवसारान, मे बी 15 years, 15 वर्सां. 15 वर्सांक लागून ससनाचें सूख म्हाका सोड म्हणटा. ना, राजाक सांग हांव सायन मारिना. मारली ना तेणें. पूण तो जायतें केल्या उपरांत राजान शेकीन थालया राजान ताका जिवेशी मारूंक अमके दिसा थारायल्या पळय त्या दिसा पब्लिकली ताका गिलोटीन, तोर्साद वो एक ब्लेड, व्हडली ब्लेड वयसान सोकला मारी आनी घुमटी कातरून उडय. ते स्टेजीर ताका उबो केलो आनी मोरूंक बेजारी ताणें व्हडल्यान लोकांक बोब मारून सांगलें, फेथफूल सर्वंट ऑफ द किंग बट फर्स्ट गॉड. हांव विस्वाशी किर्याद राजाचो, पूण पयलो देवाचो. हांव तर मोत्तां जायत, कित्याक देवान आमी म्हज्या जिवितान पयली स्वाद दिली आनी ताजी घुमटी घातली. सेंट थॉमस मोर तेजी परब सांगलां 22 तारखे जुनाची आमी मनयता. कितेंच केल्यार ताणें राजाचें मानून घेतलें ना, मोरूंक कबूल जालो. आनी आयज आमी ताका भाग्यवंत म्हूण मान दिता. इश्टानो, ताजे जिवितान आमकां कितें मेळटा?
ताचो भावार्थ फुडल्या जिवितांत आयज आमी 2 वाचपांनी पयल्या आनी तिसऱ्या हीच खबर आयकल्या. पयलें वाचप वाजूंक ना जाल्यार केन्ना घरा वचून बरे भशेन वाचात. सेकंड मकाबीयांचें दुसरें पुस्तक, 7 पुतांची आनी आवयची खबर. राजा त्या गांवचो जाणें कॉन्कर केलेलें इस्रायल, अंत्योक एपिफान म्हटलेलो आसिरियेचो राजा, तो तांकां सगल्यांक फर्स्ट कोत्ता ग्रीक कल्चर मानून घेवंक, तांच्या देवांक सोडूंक, तांच्या देवांक मानून घेवंक. आनी एक वस्त तो फर्स्ट कोत्ता जुदेवांक मांस खावंक दुकराचें. जुदेव लोकांक दुकराचें मांस खावप म्हणजे महापातक, व्हडलें पातक. कितेंच केल्यार जो बरो जुदेव खावंक तो खूब नासतलो म्हणजे माय आनी 7 पुतांक धरून व्हेलें. आनी 7 पुतांक ताणें बरे भशेन पयलें सांगलें हें मांस खा, आमच्या देवांक नमस्कार कर. ना, एक एकलो 7 पूत नेगार जालो, आपूण खावपाचो ना, मरूंक कबूल जातलो. कित्याक देवान आमकां सासणीक जिवीत दवरलां आनी 7 जाण जीव दिवन वतात, निमाणी मागीर वता. हें म्हाका बी दुसऱ्या पुस्तक आमी पयल्या वाचपान आयकलां. ही खरी खबर जी आमकां बायबलाचेर मेवता म्हाका बी पुस्तकान. तिसऱ्या पुस्तकान एक घडलेली काणी. जुदेवाच्या तेंपार फारिजेव आनी सादुसेव म्हटलेले आसलेले. जायते वस्तू फारिजेव मानून घेताले देवस्पणाचे, सादुसेव मानून घेनासले. आनी एक वस्त तांतले मानून घेना पळय ते मनीस मेल्या उपरांत दुसऱ्यां जिवीत सादुसेव मानून घेनात. ते पासत आयज एक काणी हाडटा ते घडून. आनी काणी 7 बायलां लागीं भाव काजार जातात. कायद्या प्रमाणे जुदेवांच्या एका भावान काजार जातोच तो तर मेलो भुरगें बाळ नासतना दुसऱ्या भावान काजार जावंक जाय आसलेलें. हे भाशेन ते काणी हाडटात 7 भावांची. 7 भाव ते बायले लागीं काजार जाले. भुरगें बाळ नासतना 7 भाव मेले आनी बायलूय मेली. तांचो प्रश्न आतां फुडल्या जिवितांत ती बायल कोणाची, हुज वायफ इज शी. जेजू ताका सांगता हें जिवीत तें जिवीत नॉट सेम, नॉट कंटिन्युएशन. हांगा आमी भाव भयणां माय पाय हें तें म्हणटा, फुडल्या जिवितांत तसलें कांय ना. दॅट इज डिफरंट लायफ, डिफरंट टायप ऑफ लायफ. केन्ना केन्ना घोडयेक तुमची गोच्ची म्हाका केन्ना दिसता आसतली तुमच्या लागीं फुडल्या जिवितांत हांव तुजी माय, हांव तुजो पाय, हांव तुजो भाव, हांव तुजी भयण म्हूण गोमतेलें. दिसना. दॅट्स डिफरंट. त्या जिवितांत आमी आंश कशी, बडवे कशे, पुरजोडी जातले. भाव भयणपण फकत संवसारांत ती ना. एकदां मेलो भावपण दुसरें रिलेशन काबार फुडलें जिवीत. रिश्तानो आयज जेजू आमकां हे वाचपांनी शिकोवंक सोदता. आमकां आनी एक जिवीत आहा. आमी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान हांव मेलेल्यांचो उगडास केला आनी आमी उगडास केला मेलेलीं काबार जावंक ना. आमी जनवरां भाशेन न्हू. एक दुकोर, एक माजोर, एक रेडो, एक गोरू, संवसारांतलें जिवीत मेल्या उपरांत काबार ती काबार आनी काय ना. मेल्या उपरांत दुकोर आनी ना, काबार. आमी तशें ना. आमकां संवसारी जिवीत आहा, फुडलें आनी एक जिवीत आहा, सासणीक जिवीत. तें जिवीत कसलें जातलें आमचेर हे जिवितान आहा. एके भाशेन हांव तयार जाता फुडल्या जिविताक. ईच एंड एवरी डे जें हांव कितें करता फुडल्या जिविताक, बऱ्याक वा वायटाक उपकारता. हांवें तें बरें केलें फुडल्या जिवितान बरेपणाक उपकारलें. हांवें तर वायट केलें फुडल्या जिविताक म्हज्या वायटपणाक उपकारतलें. तर इश्टानो शाणपणान जिवया. आमी दिसांनी जियेतना कितलें वायट, कितल्यो खबरो, कितले लोकांचेर पाड घालता, कितल्या लोकांक दुखयता, हें सगळें आमच्या बांकान येता फुडल्या जिवितान. मेले उपरांत हें सगळें आमच्या मुखार उबें जातलें. आनी आमीच देवाक सांगतलें सायबा म्हाका स्वर्ग फावो न्हू, म्हाका हेमकोन उपरगोतर फावो, कित्याक जिवीत म्हणचें बरें ना. मोत्तात पळय त्या दिसा चिंतच्या आनी इश्टानो आतां चिंता मे बी समडे केन्ना इवनिंग बसा जिवितान नदर मारा. हांवें संवसारान जिवीत जियेलां, उमकें उमकें हांवें केलां, हांव तर आयज मेलो खंय वेतालो. तुमी डिसायड करा. फुडल्या जिवितांत सुखाक तर वेसना. बेटा आय चेंज माय लायफ. हांवें वायट करपाचें सोडून दिवन बरें करूंक
आतांच वावरूंक जाय, कित्याक फुडलें जिवीत आनी एक जिवीत म्हाका आहा. आमचो आत्मो अगणीत देवा भाशेन देवान आमकां रचल्या आनी आमकां संवसारानूच न्हय आनी एक जिवीत दवरलां. तें जिवीत सुखी वो दुखी करूंक आमचें दवरलेलें आहा. संवसारान बरे भाशेन तो जियेलो, फुडलें जिवीत म्हणजे सुखी. संवसारान बरे भाशेन तो ना जियेलो, फुडलें जिवीत म्हणजे दुखी. आनी दॅट लायफ इज इटर्नल. ताका आनी हें ना, शेवट ना. तें आनी केन्ना काबार जातलें म्हणना. सासणांच्या सासणांक तें जिवीत. इश्टानो, आयचे दिसान शेणेपण मागुया आनी आमी संवसारी जिवीत जियेत आसतना जाता पळय तें दुसऱ्यांक बरें करुया. कितें वायट करून दिसता वायट करचें न्हू, कित्याक आमच्या फुडल्या जिविताक आयदो बऱ्याक जाल्यार वायटाक तो उपकार केली. हे शेणपणान चलूंक आदार आमकां दी म्हूण आयच्या दिसान मागुया. उबे रावया. भावार्थ आमचो घट कर म्हण मागून बराबर सगळे आमी सोत मानता उडया. सोत मानता देवा, सोर पौर्विदार बापा, स्वर्गान तुमच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या आसतात आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो, पयल मरेतान जल्मलो, पोंत प्रतकात आनी घोस सुसले, ताका कुसाल जोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मरेन देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पवित्र देवाक बसला, थंय जिवन मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सदमंदां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठांय पातकाचें भोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, फुडल्या जिविताक बरोवशान आमी बरे भाशेन जिवंक आदार दी म्हूण मागून थोडी आमची मागणी बापा मुखार घालुया. देवाचें उतर बेगीन पोरगोट जायत वचूंक जाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेन देवाचें उतर पोरगोटपाची आपली व्हड जबाबदारी जिवाळ सांबाळूंक पोरजेक नेटान जिव्या देवाचें उतर पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. जिवो आसा ताणें तिचे कडेन काजार जावंक कायदो आसा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे कायदे सारके समजून पोरजेक ताचें बरेपण वांटूंक आनी कायद्याचो दुरुपयोग करिना जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. जिव्याचो देव तो ताका सगळीं जिवी. आमच्या वेदी सेवकांनी वेदीची सेवा करतना लागशिल्ल्यान जिव्या देवाक बोजूंक आनी जिवीत जिवाल सांबाळूंक तेच परी देव आपोवणी आपल्या कान सदांच उक्ते दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक ती लग्न करून घेनात दिनात. आमच्या आवय बापायन आपल्या काजारी साक्रामेंताक विस्वाशी रावन आपल्या भुरग्यांक बरे देखीन वाडोवंक आनी सासणाच्या जिविताचेर आपली नदर सदांच दवरून जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. बापा मोगाडा,
तुजे रुचपात्योन तरी मागणी तुजे मुखार आमी घायल्या तरी आसतना आमच्या काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर पदीक करून फुडल्या ससणी जिविताचें नदर मारून सदांच बरें जिवीत आमी जिवंक एक एकल्या शाणेपणान आमकां भोर हें आमी मागता हांव तेच तुज्या पुता जेरूचे नवी आमेन. बसा सिडावन उंड्या आनी सोऱ्या बोरी भेटून एक आमी गायन गावया. C30 आनी 9 5 40 आनी 5 C39 पेज 45. Undiani soria boli Tuka papani rotori Amda gita Jesu boli Amda gita Jesu boli Amchi म्हजे भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोर विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आपलें बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेक आमच्या याक्य पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घे. मोगाळ बापा हे बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता ही आमची भेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे. आमच्या दिसपड्या जिवितान जेरूचे कोश्टांनी मोगान मोठो घेवंक आमकां करपा तुजी दी हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नवीन आमेन. तूं सगळे पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून कितेंय पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आपलेच कोश मोरान सुसून विटल्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसा समोर. तेच बरें जेवण जातोच कोणें काल्स घेतली तुका नव्यान निर्वासक ती आपल्या शिसान दिली तुमी समेस घेयात अनाथले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सस्मीक करोडाचे येरवप पातकाच्या बोक्साने वेलच्या तुमची विसत समेस मनशा पासत ते बरो जातले हें म्हजें उडसाण करात. भारताचा घोट पोरगुया Jesu vero Jesu żywot zara Jesu nowianie tolo. बापा जरी जमाना जाणलो जिवंतपणात आमी भक्तीपण विलास करता नो जिविताचो उंडो आनी सरोवरीची कास तुका समोर तुजे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां तें फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जरी जी कोणा लागो शेवतल्या मासा मासा
पवित्र आत्मा गुरुया काई कोरुन अनुगमनताय Akhir bizim cermişlerle ki polis ve bizi bıraktı. Fransız amca bagan baba, Philip Neri amca boni baba, सगळे यांनी की वर्गाबरोबर तिका प्रेम बान नौजवान पणाचा बरोबर करून मेळ्ळें ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची आमकां तुजी इश्टागतीन मेळ्ळें समजता तुजी पोरजोडीन तुका मावन पडूंक फावो आम्हा समस्तांची दया करून आमी मागता कोर मरी देवीची माळी संगती बगेन दरोम तुका आनी सोलकडी तुका मानून ल्हान सगळे बरोबर ससनच्या सुखान आमकां Jadi semata tujuh महिमा गाँव गाँव का फरकोर यीशु ख्रिस्ता जब बताओ तेज यीशु वरवी तेज यीशु संगता तेज यीशु तान पवित्र आत्मा एक पुणान सर्वोद विदार बा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससंजा ससना बापा स्वर्गीय कुशलकायन गुलामारिया आमच्या जिवितापासून ताका देण वाचुया आनी जिवीत बरे भशेन आमी सारूं ससनाचें जिवीत दोन मुखार धरून सदांच आमी बरें करून वायट पयसावन एकेका आमी शाणेपणान करून बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बाबा जनाब घराच्या भशेन स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बातदां बस आनी आमकां टायमेन करून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वस्परा सर वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सोंसताय सर्गीच्या सुखान आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान गोराशाने मेवत रेखतां कारण गांठ उदार भक्ती स्वरूपांतली सुखय सुरगांतली तूं आमकां सगळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां हांव दिता आमचे बाळ म्हणजे न्हय पुढचे भविष्याच्या भावाचे दिश्टा जे कुशे परमणे तुमकां शांती दी आनी तोच तुका एकठांय म्हजो जी येताय तुमकां जोड चलयता ससनच्या ससनान सुमेची शांती सदांकाळ तुमची सुख ओगान तुमकां शांती देवाचे श्री संसाराचे पाप O Jezu, cara devaचं पूत संसारीक जिवीत संपल्या उपरांत आनी एक शास्त्रीक जिवीत आमकां देवान दवरलां अशें जेजू आमकां सांगता की देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा हे जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक सगळें आमी सुवाडलें Otwiamy czekają Christmas वेळार विलायल्या डी 3:4 5:5 डी 34 पेज 65
आमचे सेकंड कलेक्शन आसतले कम्युनिटी सेंटराच्या आदाराक आसात. प्रार्थना. कोण बऱ्या बापा ज्योतीचे पुढे रक्ताच्या भविष्यवणान तुवें आमकां तातूंशी केल्या देखून आमी तुका धन्यवाद. जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें पोट खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोपच्याक जो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी तुमकां उपकार आमी मागता तेच तुजे पुतार ज्योतीचे नवीन बसा मातशें बसा. सुमानाचो प्रोग्राम फुडल्या मीस भोजेन 9:15 जातले. सांजे 9:00 पयलो तेस मागीर मीस 9:30 जाता. खेरीत घडोवन मिसवांच्या आयताराक आमची ट्रे कलेक्शन तशेंच कॅलेंडर एनवेलॉप सगळें टोटल जालां 2,70,05,000. हे दुडू आमी सदांचे भशेन पॉन्टिफिकल मिशन ताका आमी धाडून दितले. बुधवारा दीस पेरबेज स्कूल सायबिणीचे फेस्ता दिसा ट्रे कलेक्शन जालां 28,140 28,140. आदल्या बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 11,700 11,700. पडल्या आयताराचें कलेक्शन 67,100 रुपया 67,100 रुपीज. सगळ्यांक देव बरें करूं. नोव्हेंबराचे पयले ट्रे कलेक्शन जालां 35,000 आनी दुसरें कलेक्शन जालां 1,02,000 आनी एक फावटी देव बरें करूं. आयज सांजे भुरग्यांक दोतोन आसतली 4:30 ते 5:30 उपरांत 9:00 मीस 9:00. आयज 9:00 मिसा उपरांत प्रोग्राम जावन आसा ब्रेकिंग द पॉट मोडको फ्लॉप. बायलांक दादल्यांक भुरग्यांक बरे भशेन तांचो उपकार करून 9:00 मिसा उपरांत कार्यावळीन वांटो घेवन इल्लोसोबीर हांगा सारचो. 9:00 हांगा इल्लोसोबीर प्रोग्राम जाता आनी कॅन्टीन चलता. अशें समुदाय कसो बरे भशेन सारून इल्लो बेगीन रावचो एकामेकाक मेवचें मागीर प्रोग्राम करून देव बरें करूं म्हणटा. परब येता पळय ती रुजू सायबिणीची आमचे सगळे तालगांवकारांची ही परब जिशें आमचे पॅरीश कावन्सिल वांगडी कलेक्शन करून येतले उदार काडून दिवचें. परिबेचो कोर्स काडलो उपरांत कितें उरत जाल्यार फाब्रिकान घालतले उदारपणान. फेस्ता दिसा आमची मिसां 6, 7, 8 आनी दोबाची मीस 9:30 जातली. पुर्वेन फेस्ता दिसा ते मिसांनी वांटो घेवन वावरया. दोतोन ह्यो भुरगीं फुलां लायतलीं सदांचे भशेन. परबे दिसा सांजे 13 पॅरीश यूथ घडोवन हाडटा एक पॅरीश फेस्त सांजेच्या 6:30 ते 10:30 पासून. ताजे वाउचर आमचे पॅरीश यूथ घेवन 7 वरांचें सिनियर सिटीजन्स आनी SSVP 8 वरांचें कॅटेगरीज 9:30 वरांचें कॉन्फ्ररी आनी PPC. तुका आशिर्वाद सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं. सर पिता देव बाप आनी पूत पवित्र आशिर्वाद तुमचेर घालूं वसात. शणापणां सदां तुमची विचार वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान शांती तुमकां धाडटा. देवाच्या शेवटाक आमी गायन करुया टी 40:02 गुजारी सायबिणी पान 222 T42 page 222.